चोडना धक्याचेर नागरून दवरिल्ली फेरी बोट बुडली. आयतारा राती देमायज पावसाक लागून खंय फेरयेंत उदक भरलें. उदकाक भायर वचपाक वाट नाशिल्ल्यान बोट बुडली. राती परत पावस आनी वारो न्हू आनी ते हिशोबान ती फाळकेचे सायडीचे होल आहा न्हू ते बारीक आसले प्रमाणे पाणी फास्ट वचना तितून कितें ते शिरकाले आसतले आनी सबंद डॅकीर पाणी जालें आनी टाकी भरली. टाकी ती सायडीची टाकी भरली आनी ट्रस्ट जाली फेरीबोट पाणी काडटा म्हणून अडेजांक सुमार ट्रस्ट जाले. पाणी काडून कशें देना भायलें पाणी भितर येवपाक लागलें. पाणी 3 सुमार भरती येयली न्हू. पाणी भितर येवपाक लागले पण चान्सूच गावलो ना न्ही कितें वाटोवपाक फेरीबोट. एकदम सोमतीत बुडली त्यांनी. सोमतीत मातशी पाणी फास्ट येवप तेन्ना बरोंक नासली. 5 विकेट मागीर 3 5 विकेटीक फोन केलो. सारकी वयर आसली तेन्ना पंप जावन न्हू पाणी येना जालें काडपाक. आमचे कडेन पंप सो तुम्ही बोटीन आसले थंयसर? तेन्ना बोटीन आसले अडेजांक. सो तुमचे कितें गाडयो आहा भितर? 3 गाडयो सो लोकांचे हांगा म्हणणें आहा की स्टाफ तेतून बोटीन नासतात म्हणून. 3 गाडयो आमच्यो तरी. आमी आज सगळे जाण आसले अडेज पासून आमी हांगा परत 3 फोन केलो 5 विकेटीक वयर. तेन्ना 5 विकेट येयली आमची. ती 4:30-5 कितें 5 विकेट येयली. मजगती थळावे म्हणटा फेरयेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचेर प्रस्नचिन्ह. आयज जेन्ना आमी सकाळीं उठले तेन्ना पळय जाल्यार एक न्यूज फ्लॅश आवट जावंक लागलो की चोडणान फेरी जी बाग करता पळय रातच्या टायमार ती बुडली म्हणून. पूण जी बुडला ती परिस्थिती जर पळयत आनी आमी दर्यान आसलेले काडना आमकां एक क्लियर कळटा की जे आमी सदींच बोवाट घालताले की जे फेरीचो स्टाफ जो आसा तो चोडणेकारांक ग्रांटीड घेता म्हणून तो आयज हांगासर क्लियर दिसून येता. कारण इतलेंच की ते म्हणटा की सांग पळया तिंकां खंय 1 किंवा 2 सुमार खंय तांकां कळटालें की उदीक फाटल्यानच्यान येता म्हणून. सपोज जर उदीक फाटल्यानच्यान येता म्हणून कळटालें तांकां जाल्यार तेंच्यो 3 2 व्हिलर्स जो आसा त्यो भितर आसा. त्यो जरी काडपाक सारके तेंचे कडेन हेची तरी इमर्जन्सी आसता आसलेली. हितून क्लियर दाखोवन दिता की स्टाफ जे आसा पळय ते आमच्या चोडणेकारांक ग्रांटीड येता. आमी सदींच एक कंप्लेन करताले की स्टाफ जो आसा तो एक तर फेरी जी आसता पळय न्ही ती हाडून आतां कितें जाता हायड्रॉलीक आसलेल्या कारणान तिंकां हे जे आसा आमचो फाडको आसा पळय तो तिंकां उखलुपाचो पडना. सो कितें करता ते वयल्यान खंय तरी ते फाडको गुंडिल्ल्या कारणान ते हाडटा आनी फेरी मारता ते. त्या कारणान आमी सदींच कंप्लेन करताले की आमचे जे लोक आसता जे भरलेले आसता क्रावडीड फेरी तेजे लोक मारले उपरांत ते इम्पॅक्ट इतलो जाताले की लोक पडटाले बी सकयल. हेच्या खातीर आमी कंप्लेन मारल्यार खंय तरी केरलेस करताले. मागीर जे जालें खंय सांग पळया सांजच्या टायमार जे फेरयेन स्टाफ जो आसता पळय तो फेरयेन काम करपा खातीर आसता. जरी हायड्रॉलीक आसल्या कारणान 2 जाणांनी काम जाता तरी जाल्यार स्टाफ दिल्लो आसता तो काम करपा खातीर दिल्लो आसता. पूण खंय तरी सांजच्या टायमार हांगा जर वयर पळयत जाल्यार हांगासर जात्रा भरलेली आसता. आयज ही फेरयेन जे आमी जे सदींच जे बोटां उडयताले पळय ते खरें करून दाखोवन दिल्लें आसा. हेजेर इन्क्वायरी कंपल्सरी जावपाची गरज आसा. सो हेजेर रातचे स्टाफ नासता एक्चुअली? कशें जाल्लें आसता अशेंच जेन्ना एक रॅम्प हे आमचो फुडलो तेंचो फाडको जेन्ना भितर गेल्लो पळय तेन्ना आमी एक क्लियर एलिगेशन केल्लें की हेजेर पार्टी जाता म्हणून. रातच्या टायमार हांगासर खंय तरी 3 जो फेरी भायर काडटा पळय न्ही तेजेर खंय तरी पार्ट्यो जाता म्हणून. आनी चोडणा हो कितें सांग पळय आमचो आयलंड टोटली डिपेंड आमची लायफ लायन आमी म्हणूं शकता. सो आमची जेन्ना सेफ्टी खातीर जेन्ना क्वेश्चन येता तेन्ना आमी सदींच आमी उलयताले आनी तेका लागून आमी उलयल्ले की सांग पळय हेंचेर सरप्रायज विजीट दिवन सरप्रायज इन्क्वायरी जावपाक जाय रातच्या टायमार म्हणून की हे आर्कोलाचेर आसता काय ना म्हणून. सो हेजेर फकाणां केल्ली वयता. मागीर अशें जेन्ना ते सायडीक आसता पळय तांकां 24 वराचो पेमेंट आसता. पूण हांगासर 24 वरांच्या रातचे जो टायम आसता पळय तांकां पार्टेक खातीर टायम दिल्लो आसता कसो दिसता म्हाका. सो तुका दिसता की हांगा लोक जे स्टाफ आसले हे फेरीबोट सोडून गेल्ले हांगासर? ऑब्वियसली हेजेर इन्क्वायरी कंपल्सरी जावपाची गरज आसा. एक्चुअली तांकां आसूंक जाय हांगा स्टाफ. हय तर 24 आवर्साचो जो पेमेंट घेता 24 आवर्स ते घरा ऑफ आसता. सो 24 आवर्स काम करप तेंच्यांनी OT आसता ताका. सो 24 आवर्स ते आसलेले काय नासलेले तेजे क्वेश्चन मार्क्स आसा. स्टाफांक विचारपाची गरज आसा. कारण सपोज ते धरता तेजेर सपोज जर आमी जर आमी तेंचे जर आयकले सुद्दां न्ही जाल्यार खंय तरी तेंच्यो 3 गाडयो कश्यो भितर उरल्यो त्यो तरी रेस्क्यू करपाक जाल्यो तेंच्यांनी. जी भोई आसा पळय न्ही ती भोई आतां सकाळीं फुडें आमच्या लोकलांनी काडल्या. ती तेंच्यांनी काडूं ना म्हणल्यार ऑलरेडी तुमी सोडले आनी धांवले अशें जालें. सो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता की ही चोडणाची फेरी जी चोडणा पणजे लोकांक जी फेरी बोट हांगा सर्वीस आसा तितूंतली जी फेरी सकाळीं आमकां न्यूज येयली की जी बेतीम ज्या फेरी बोटीचें नांव आसा ती चोडणा सायडीन खंय तरी उदकान बुडल्या म्हणून.
तेन्ना आमी सकाळीं आमी जेन्ना ब्रेकिंग केली तेन्ना आमी स्पॉटार येयले तेन्ना कळोन येयलें की हांगा जे म्हायती प्रमाण की हांगा जे टँकान तेजें उदीक भरलें एक्चुली तें उदीक भरल्यार तांकां भायर काडपाचें पडटा पण स्टाफान हेजेर लक्ष दिवंक नासल्या कारणान हे रातभर उदीक तेतून भरलें आनी ही फूल बोट तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान ही बोट आतां फूल बुडलेली आहा सद्याक ताका काडपाक की आतां टग बोट येयली पण तांकां यश येयलें ना कित्याक हाय टायट आसल्या कारणान ताका काडपाक मेळना जेन्ना सुकती येतली तेन्ना ही काडपाक येतली सद्याक तरी त्या बोटीन 3 ज्यो मोटरसायकली स्टाफाच्यो ह्यो आसा म्हणून कळोन येता आनी जशी आमी तुमकां अपडेट येतले तशी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले प्रुडंटा खातीर हांव ओमकार फळारी.